न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचे काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातच। आयज गोंयान कितें घडले? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। आज पुराय गोंयांत कितें घडलें त्याच बरोबर गोंयांत सध्या आचारसंहिता लागू जाल्लेली आसा। लोकसभेचे वारे जे आसा वेंचणुकेचे ते पुराय गोंयांत सध्या चालू आसा। त्याच बरोबर खंयच्या उमेदवार, त्याच बरोबर खंयच्या उमेदवारांचेर टिका जाली, आरोप प्रत्यारोप जाले, अशे सगळे घडामोडी गोंयांत सध्या चालूच आसा। ह्योच घडामोडी विचारपा खातीर आमच्या सब एडिटरांनी त्यो बातम्यो कश्यो केला ह्यो विचारपा खातीर आमच्या डेस्कार यान तेंच्या कडेन जाणून घेवया तेंच्यांनी खंयची बातमी केला ती। सगळ्यान पयलीं या सुशांता कडेन। सुशांत, तुवें खंयची बातमी केला? गुन्यांवकारा फाटल्यान उबे रावन फोटो काडपाचो जो प्रकार आहा तो पुलिसांच्या आंगलड आयला। DGPन एक नोटीस काडून पुलिसांक सांगलेलें की अशे तरेचे फोटो काडचे न्हू म्हणून, पूण तरीकय हे फोटो काडटले। उच्च न्यायालयान ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेवन ह्या पुलिसांक अवमान नोटीसी इश्यू केल्यात। प्रसिद्धी खातीर अशे तरेचो प्रकार करचो न्हू अशे तरेची शिटकावणी ह्या पुलिसांक दिल्यात। आयज 60 वयर फोटो अशे तरेचे उच्च न्यायालयात आसले आनी ज्या फोटवान जे फोटो तातूंत जे पुलीस आसले तांकां आफोवन आयज तांकां स्पश्टीकरण दिवपाक सांगलें। आनी दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी शिवोलेच्यान येता। काल एक मनीस सांजे शिवोले वडाच्या झाडाचेर चडिल्लो आनी रातभर तो मनीस थंयच आसलो। कोणी तरी पळयलो त्या मनशाक आनी पुलिशेक फोन मारलो। पुलिशेन उपरांत फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो आनी पणजेच्यान सुद्दां फायर ब्रिगेड गेली थंय आनी ताका देंवोवपाचो यत्न केलो, पूण तो मनीस कसोच देंवलो ना। राती 2 मेरेन ही कसरत चालू आशिल्ली। निमणो तो मनीस कांय देंवलो ना आनी पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीचें जेवण विटलें आनी ते गेले। उपरांत सकाळीं आपुणूच हो मनीस देंवलो तेन्ना पुलिशेन ताका सोमतोच ताब्यांत घेतलो आनी ताका विचारलें की कित्याक हे केलें म्हणून। मागीर तो मेंटली म्हाका दिसता अनस्टेबल आसलो, ताका लागून पुलिसान ताका सोडून दिलो। ह्यो दोनूय ज्यो सविस्तर बातम्यो आहात त्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तर अश्यो 2 बातम्यो आमकां सुशांतान सांगल्यो। तुमकां खबरूच आसतलें काल सोशल मिडियाचेर जो भुरगो झाडार चडलो वडाच्या, मागीर ताका कशें करून रेस्क्यू टीम येयली आनी थंय वाटोवपाचो यत्न केलो। हेचे फाटलें कारण कितें आहा तें कळपाक शकलें ना। तो मेंटली आसूंक शकता अशें मुखार येयल्लें आसा। फुडें समिधा कडेन या। समिधान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। आतां फाटलो 1 म्हयनो जालो वास्कोच्या रेल्वे स्टेशना कडेन जो रस्तो आसा थंय सिवरेजीचे घाणयारें उदक जें आसा तें ओवरफ्लो जायत चल्लां आनी थंयच्यान जे लोक पासार जातात तांकां ह्या वासाचो सामको त्रास जाला म्हणून तांणी तिडक उक्तायल्ली आसा। हे विशीं तांणी कंत्राटदारांक वचून विचारलें जाल्यार कंत्राटदार तांचे आयकनात म्हणून उपरांत तांणी मुरगांवचो नगराध्यक्ष जो आसा गिरीश बोरकार हांकां कळीत केलें आनी तांणी हो तोडगो हाजेर बेगोबेग काडटलें अशें आश्वासन थळाव्यांक दिल्लें आसा। ही सविस्तर बातमी पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक। तर वास्को रेल्वे स्टेशनावयले जे घाणपाणी आशिल्लें तेजेर बेगीन बेगीन नियंत्रण हाडटलें अशें नगराध्यक्षान दिल्लेलें आसा आश्वासन। फुडें या वर्षा कडेन। रिपोर्टर वर्षान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। आतांच गौरीश जशें समिधान तुमकां सांगलें की घाणयाऱ्या उदकाचो लोकांक भरपूर त्रास जाता, तेच प्रमाणे पणजे हांगासर सुद्दां मधुबन जी बिल्डींग आसा थंयसरूच सायडीक एक नाला जो आसा तो व्हांवता। त्या नालान सुद्दां थंयसरलेंच एक झाड जें आसा तें मोडून कोणी तरी तें कट करून उडयलां आनी फाटले 1 ते 1.5 म्हयनो जालो थंयसर तें झाड तशेंच आसा आनी तें आतां झाड थंय सुकलां आनी त्या नाल्यान म्हणजे तें झाड उडयल्ल्या कारणान सगळो जो कचरो आसा किंवा प्लास्टीक आसतलें तें सगळें चिकल आसतलो तो एकीकडे येवन थंयसर कसले म्हणजे डेंगू मलेरिया अशे डिजीज थंयसर जावपाची शक्यता आसा। आनी फाटले 1.5 म्हयनो जालो थंयसर आजुनूय कोणाचोच लक्ष थंयसर ना आनी ताची दखल जी आसा ती आजून कोणीच
अपडेट्स घेवंक ना जाल्यार थंयसर थळावे लोक सुद्दां रावतात जाल्यार लोकांची अशी मागणी आसा की बेगिनात बेगीन ते जे आसा ते क्लियर करचे कारण म्हटल्यार थंयसर समज जर डेंगू मलेरिया जालो जाल्यार ताचो लोकांक हेल्थाचेर परिणाम जावपाक शकता आनी लोकांक दुयेंतूय लोक जावपाक शकता जाल्यार ही एक बातमी आसा। दुसरी म्हटल्यार आयच्यान 10वीची जी एग्जाम आसा ती सुरू जाता आनी पयलो पेपर जो आसा तो म्हटल्यार इंग्लीश आनी आयज आमी म्हणजे भुरग्यांचो नियाळ घेतलो ताचे उपरांत भुरग्यांचें अशें म्हणणें आसा की जे आमी शिकलेली म्हणजे जे आमी शिकून गेलेली तेच एग्जामीक येयले आनी बरे म्हणजे फर्स्टूच आमचो जो पेपर आसा तो बरो गेल्लो आसा आनी मुखाल्ले सुद्दां आमी आयज एक्चुअली नर्वस आशिल्ली पूण आमचे फुडले जे पेपर आसा ते सुद्दां बरेच वयतले आनी ही जी सविस्तर बातमी आसा ती तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। 10वीची गोवा बोर्ड SSCची एग्जामी स्टार्ट जाल्ल्यो आसा आयच्यान इंग्लीश पेपर पयलीं आशिल्लो खंय आनी तो भुरग्यांनी आपापल्यो प्रतिक्रिया दिल्या तेंचे प्रिपेरेशन बरोबर त्याच बरोबर स्मार्ट सिटी अंतर्गत जे रस्ते खणून दवरिल्ल्या मधुबना कडेन कशें जे झाड पडला त्या झाडा खातीर जो नाल्यान सगळो कोयर गाळ एकठोय साठून उरता तेका लागून लोकांनी तक्रारी उक्तायल्ल्यो आसा अशी बातमी आमकां वर्षान सांगली। तेजे फुडें या रश्मी कडेन रश्मीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। गौरीश आयज एक बातमी आसा ती धारबांदोडाचो सरपंच आमचो बालाजी गावस हेणें मोगो पक्षाक सोडचिट्टी दिवन आतां भाजपात प्रवेश केला। तेची जर राजकीय फाटभूंय पळयत जाल्यार फाटल्या 25 वर्सांसान तो राजकारणांत आसा गौरीश आनी मोगो कित्याक सोडले हेची जाप तेणें दिवंक ना पण कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्या प्रमाण आपूण भाजपात वयता अशें तेचें म्हणणें आसा। आतां फाटल्या जेन्ना 2017चें इलेक्शन आसलें तेन्ना तेका टिकेट एक्चुअली सावर्डे मतदारसंघाची जाहीर जावपाची आसली मोगो पक्ष दिवपाचो आसलो सो अचानक मागीर ती दीपक प्रभू पावसकर हांकां दिली। सो सगळो जर राजकीय फाटभूंय जर लक्षांत घेत जाल्यार बालाजी गावस हांणी ही जो मोगोक सोडचिट्टी दिल्या तेच्या फाटल्यान हें राजकीय कारण आसूं हे असोय प्रश्न तयार जाता। सो हो स्पेशल रिपोर्ट तुमी आयज पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनान। दुसरी जी म्हत्वाची एक बातमी आयज आमकां मेळ्ळ्या ती म्हणजे काणकोणा गांव डोंगरी वाठारांत एक बायल बेपत्ता जाली फाटले 3 म्हयने सावन। तिचें नांव पोमू गांवकर। ती 60 वर्सां पिरायेची आनी ती मानसीकरित्या दुयेंत आसली अशें कळटा। 3 म्हयने सावन तिची म्हणजे ती बेपत्ता आसली अशें कळटा आनी आयज अचानक थंय सकाळी कांय बायलां न्हंयन जेन्ना कपडे धुवपाक गेली तेन्ना तिची कूड जी आसा ती कुसलेली उफेताना मेळ्ळा। सो ही एक बातमी तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आनी एक स्पेशल रिपोर्ट जो आमचो सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक सरान केला ती म्हटल्यार पणजे कित्याक बुडटा। तुमकां खबर आसा दर पावसान पणजे कित्याक बुडटा ती ना जाल्यार आयज आमचो स्पेशल रिपोर्ट पळय तुमच्यो जापो ह्या स्पेशल रिपोर्टान आसा। सो ह्यो सगळ्यो बातमी आयज तुमकां पळोवंक मेळटल्यो आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान। येस गौरीश। तर अशा तरेन आमच्या ज्या सब एडिटरांनी तुमकां ज्यो बातम्यो सांगल्यो तेजेर सविस्तर ज्यो बातमी आमच्या सब एडिटरांनी कश्यो सांगल्यात त्यो 7 PM ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो। त्याच बरोबर आमचे टॉप 25 हे सुद्दां बुलेटीन तुमी पळोवपाक शकतले जितून सगळ्यो बातम्यो टॉप 25च्यो आमी तुमकां दाखयतले। तर गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर। न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।